नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन आदित्य काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. गोंयकार हे स्वाभिमानी 100 कोटी आसूं वा 200 कोटी गोंयच्या मतदारांक घेवंक शकना विकते सांगता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे आदले अध्यक्ष अमित पाटकर. काँग्रेसीन शिस्तभंग केल्ल्यान केली कारवाय. अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष वसीम खानाक केलो निलंबित. तशेंच अल्पसंख्याक विभागाची समिती केली बरखास्त. मय बिबट्यान केल्ल्या हल्ल्यात एक सुनो जालो जखमी. आमकां करात भयमुक्त थळाव्यांनी केली मागणी. पर्वरी फ्लायओव्हराचो निमाणो सेगमेंट उखलपाचें काम जालें पुराय. सप्टेंबरांत ह्या फ्लायओव्हराचें जातलें उक्तावण. हो पूल राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर 5 राज्यांक जोडटलो सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. आरजीपी पक्षात 2 गट जाल्ल्यान 2027च्या विधानसभा वेंचणुकीच्या तयारीचेर उपरासल्यात प्रश्नचिन्ह. कार्यकर्त्यांचे भवितव्य कितें लोकांक पडला प्रश्न. आणि राज्यात पावसान धरला बरस नेट. 5 ते 9 जुलै मेरेन 5 दीस हवामान खात्यान राज्यात येल्लो अलर्ट केला जारी. आता खबरो विस्तारान. गोंयकार हे स्वाभिमानी लोक 100 कोटी आसूं वा 200 कोटी गोंयच्या मतदारांक विकते घेवंक शकना अशें गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे आदले अध्यक्ष अमित पाटकर सांगता. 100 कोटी रुपयांच्या कथीत वेव्हारा वरवीं नवो पक्ष तयार जावपाच्या प्रश्नाचेर प्रतिक्रिया दितना पाटकर उलयलो. शेनवारा जाल्ले बसकेंत कांय आदल्या निर्णयांचेर प्रश्न मांडले आनी ते विशीं स्पश्टीकरण मागले. एआयसीसीचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल हांच्या फुडें आमी आमची भूमिका मांडली आनी तांणी आमकां सकारात्मक गजाली घडटल्याचें आश्वासन दिलां अशें पाटकर सांगता. फोकस असो आसा की आज प्रत्येक मनीस या बीजेपीचेर वेटला आणि सातत्यान गेल्ली 4 वर्सां जर आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीन ग्रासरूट लेवलाचेर आपले कार्यकर्त्यांक बळकट करून तांकां वयर हाडपाचे प्रयत्न केलो. आणि उदाहरण म्हणल्यार आज आमी टीव्हीच्या मतदारसंघान जेन्ना येता म्हाका याद जाता 2022 आमकां हांगा 1200 काय 1400 मतां पडिल्ली. पूण त्या वेळाच्यान आमी हांगा प्रत्येक हांव तुका आतां थिवीचें उदाहरण दिता हांव थिवी आहा म्हणून अशें प्रत्येक गोंयच्या मतदारसंघान आमी निश्ठावन कार्यकर्ते काँग्रेसमेन ज्यांनी वर्सांची वर्सां पार्टेक दिली असल्या लोकांक मुखार हाडून आमी एक प्रयत्न केलो आनी ताचो रिजल्ट म्हाका दिसता झेडपीच्या हातून आमकां दिसून आयलो. आतां थोडी डिसिजनां अशी जाली वेर आय थिंक ताजेर काल हांव उलयलाय बीन क्लॅरिफिकेशनूय दिलां आनी आय थिंक विथ टायम गोष्टी कितें आहा त्यो सगळ्यो जाग्यार पडटल्यो आनी इट विल टेक अ शेप अँड दॅट शेप आय थिंक विल डेफिनेटली ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक ह्या फावट आमी निश्चितपणे घरा धाडटले हातून मातूय दुबाव ना. गिरीश चोडणकर म्हणटा तो एक काँग्रेसीचो सिनियर लिडर ताका व्हडल्यो व्हडल्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ल्यो. 2022ची निवडणूक म्हाका दिसता ताच्या अंडर लढल्या गोंयकारांक खबर आहा. ह्या फावट आय थिंक 2027 गिरीश चोडणकर एकटोच कितें हो पक्ष ताजो न्ही, हो पक्ष सगळ्यांचो. कालूय हांवें तें सांगलां. प्रत्येक लिडरान आपले थंय कितें व्ह्यूज आसता ते मांडल्या. जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन आयिल्ले. लेट्स सी ही हॅज अश्युअर्ड दॅट थिंग्स विल इम्प्रूव्ह, थिंग्स विल कम आउट. जातले बरें कितें तरी जातलें आनी म्हाका दिसता गोंयच्या हिता पसत जातलें आनी गोंयकारांक जाय तेंच जातलें. पक्ष एक कितें 10 पक्ष येतले कळ्ळें तुका न्ही आनी तें काय कोण तुवें हाडोवपाक शकना, हांव हाडोवपाक शकना. म्हाका दिसता जेन्ना मनशाक आपल्या स्वता भितर जेन्ना कॉन्फिडन्स आसता, जेन्ना लोक जेन्ना तुज्या बरोबर आसता, जेन्ना लोकांक जाय तें जर आमी करता जाल्यार यश हें अवश्य मेळटा. आनी तें म्हाका दिसता लोकसभेच्या निवडणुकीक आमी पळयलें लोकांक जाय आशिल्लो असो आमी कॅन्डिडेट दक्षिण गोंयान दिलो, लोकांनी निवडून हाडलो. सो अल्टिमेटली राजकारणान आमी लोकांक लागून आसा. सो लोकांक जे जाय, लोकांचे जे सेंटिमेंट आसा ते जेन्ना तूं करता तेन्ना लोक तुजे बरोबर रावता. सो अशें पक्ष बिक्ष आयले म्हणून भिवपाचें म्हाका दिसता वी शूड नॉट फियर दॅट. लोकांक जे जाय, लोक जे सांगतात ते करपाचें
लोक तुझ्या बरोबर रावतले. आय विल खूप स्पेक्युलेशन गोंयांत चल्ल्या. कालूय तुम्ही पयला खूप खवदळेस आणि प्रत्येक न्यूज चॅनलाचेर काढून पळयलेले आय थिंक तीच चर्चा चल्ल्या. अशी एक गोष्ट अशी आसा की गोंयकार म्हणटा तो स्वाभिमानी मनीस आणि जेन्ना प्रश्न गोंयच्या स्वाभिमानाचो आयलो, जेन्ना काहींशा लोकांक दिसलें की गोंय व्हरून महाराष्ट्रान विलिनीकरण करया आणि जेन्ना एक ओपिनियन पोल जालो तेन्ना स्वाभिमानी गोंयकार रावले न्ही आणि दाखयलें की गोंय ते सेपरेट उरपाक जाय. तशेंच म्हाका दिसता की गोंयकार हो स्वाभिमानी तांकां कोणूच पयशे दिवन विकते घेवपाक शकना. सो असले स्टेटमेंट 100 करोड 50 करोड 200 करोड दीज आर इरेलेव्हंट स्टेटमेंट्स. आणि म्हाका दिसता अल्टिमेटली वोटर जो आसा ताका मान हो श्रेष्ठ. वी हॅव टू रिस्पेक्ट द वोटर आणि गोवन वोटर इज नॉट परचेजेबल. आय एम मेकिंग इट व्हेरी क्लियर. गोंयकारांक तूं पयशे दिवन विकते घेवपाक शकना. गोंयकार म्हणटा तो शिकिल्लो गोंयकार आणि सगळ्या देशापासून नेरून सुद्धा म्हटिल्ले मरे अजीब हे गोवा के लोक. सो गोंयकारांक टेकन फॉर ग्रांटेड घेनाका इतलेच म्हाका सांगपाचें. काँग्रेस म्हणटा तो एक डेमोक्रेटीक पक्ष आणि म्हाका दिसता प्रत्येक मनशाक आपली भावना, आपले विचार, आपले दुखण्यो, आपले मुखार कशें वचपाक हे प्रत्येक मनशाक मांडपाचो अधिकार आसा. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक निश्ठावन जाका काँग्रेसीची काळजी आसा ताणें तें मांडलें अशें 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 म्हाका दिसता. आणि एव्हरी काँग्रेसमॅन हॅज अ रायट. जे खरे कोणाक पळय दुखता किंवा काँग्रेसीक लागून तो मांडटलोच न्ही रे. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीन गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष वसीम खान हांकां बेशिस्त वागणूक आनी पक्षाविरोधी वावर केल्ल्याचो आरोप करून पदावेल्यान निलंबित केलो. तशेंच अल्पसंख्याक विभागाची समिती बरखास्त केली. सध्या नाझीर खान अल्पसंख्याक विभागाचे नवे संघटक म्हणून आदेश जारी केला. मया भर लोकवस्तीत बिबट्यान केल्ल्या हल्ल्यात एक सुणो जखमी जालो. ही घडणूक शेनवारा राती घडली. या हल्ल्या उपरांत मय वाठारांत लोकांमदीं भय पातळ्ळा. मयेच्या तीर्थबाग वाठारात रावपी राजन नायक हाचो पाळीव सुणो घराच्या फाटल्या वटेन बांदिल्लो. शेनवारा राती सुणो व्हडल्यान भोगपाक लागलो तेन्ना घरच्यांनी फाटल्या वटेन धांव मारली. तेन्ना जाग येतगीच बिबट्यान सुण्याक सोडून रानांत पळ काडलो. बिबट्याची दहशत वाडचे पयलेच ताका धरून आमकां भयमुक्त करचें अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या. ती 8:30 सुमार बिबटा येयलो वयल्यान रानासून आनी आमचे कुत्रे 2 जाण आसले ते एका कुत्र्याचेर बांदलेले तांकां हेतून रुमान. थंयसर डायरेक्ट येवन तेणी एटॅक केलो आनी तेजे वंगटेक घास मारला. जेन्ना तेणी बॉब मारली पांच करून तेन्ना भाव आमचो धांवलो. हळू करून हे केलें आवाज केलो. तितक्यान तो पळलो आनी कुत्रो बांदलेलो आसलो न्हू. ते गोमटेक घास मारून तेजे हे फोडलो. म्हणजे रगत भरपूर दांत लागले आनी रगत भरपूर वतलें. आनी ते कुत्र्याक आतां खावपाक बीन बरोबर जायना. म्हणजे सामको जाम कसो. ते पयलीं केन्ना असो बिबटो बी ह्या वटेन दिसलेलो? बिबटो 5-6 वर्सां पयलीं येयल्लो सकयल पळयलो म्हणजे त्या उपरांत नासले झाड. आतां कितें जालां रान बीन वाडला न्हू. ते खंय तरी लागींच खंय तरी भोंवतात. तेका लागून आतां भयाबीत जाला कित्याक परतून तेजेर एटॅक करीत म्हणून कुत्र्यांक लागून. लोकांकूय भंय न्हू. हय आनी मनीसूय आमी भोंवता न्हू कुळागरान. हे कुळागराची एरिया थंयसर भोंवता आसतना एकांची खंय एटॅक करूंक शकता न्हू म्हणून भंय जाला. आमचें म्हणणें आहा की वन खात्यान खंय तरी लक्ष दिवन तेंचेर बंदोबस्त करचो. मयम कॉन्स्टिट्युन्सीन बिबट्यांची संख्या वाडल्या आसतली. काल राती आमचे फ्रेंड राजन नायक यांच्या कुत्र्याचेर अटॅक केलो. तो बांदलोला म्हणून वाचलो म्हणून ताका इंजरी जाल्या. बरी डीप दाद लागले त्या वाघाचे आनी ब्लड फ्लो खूब जाल्ल्या कारणान तो भियाला आनी खायना बी. हेज्या खातीर वन विभागान मातशें लक्ष घालून किद्रो बी घालून तांकां धरूंक मेळत जाल्यार पळोवचें.
नाल्यार कितें तरी उपाय काडून मातशें लोकांक आमकां सुरक्षीत दवरपाची वेवस्था करची. ते पयलीं एक 4 वर्सां पयलीं आमचेच शेजाऱ्याक तळवणे करून घरा तेंच्या थंय बिबटो दिल्लो वाघ आनी तेजी ती कोण मिसीस नुस्तें सुटी करून बसली थंयसरूय उडकी मारली. तो मागीर थंय एक अर्दें वर सुमार तो थंय बसलोलो. मागीर ताका धांवडला. मागीर हे आसात हांगा सर्कलान हे आमच्या फॉरेस्ट एरियेक. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. परवरी फ्लायओव्हराचें काम म्हत्वाच्या पावण्यार पावला. शेनवारा फ्लायओव्हराचो निमाणो स्पॅन बसयला. लोकां खातीर सप्टेंबरांत फ्लायओव्हर सुरू करपाचो सरकाराचो हेत आसा. मजगतीं उक्तावणा पयलीं लोकां खातीर 2 दीस फ्लायओव्हर चलपा खातीर आनी फोटो काडपा खातीर उक्तो आसतलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलें. परवरी फ्लायओव्हराचे निमणे सेगमेंट शेनवारा यशस्वीपणान उबारले. हाचे वांगडाच फ्लायओव्हराचे मुखेल बांदकाम पुराय जाला आनी आतां फिनिशिंगाचें काम सुरू जाला. ह्या पुला खातीर 68 खांबे, 1431 सेगमेंट आनी 67 स्पॅन घातल्यात. सप्टेंबरांत फ्लायओव्हराचे उक्तावण करपाचे हेतू आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. उक्तावण जावचे पयलीं 2 दीस लोकां खातीर फ्लायओव्हराचेर चलपाक आनी फोटो काडपाक मेळटले खंय. हाचे उपरांत हांगा फकत वाहनांक प्रवेश मेळटलो. पुलाचे उक्तावण जाले उपरांत गाडयो थांबोवपाक मेळचे ना. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 67 महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरळ आनी तामिळनाडू राज्या मदीं म्हत्वाचो दुवो जाला अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मजगतीं मुख्यमंत्र्या कडेन जादूची कांडी आसलेली जाल्यार रातया पूल बांदपाचे अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हाणें म्हटलें. खंयच्याय राज्याचे पॅरामिटर जोखतात तेन्ना एक म्हत्वाचो पॅरामिटर इज इन्फ्रास्ट्रक्चर. ह्या गव्हर्मेंटान 5 वर्सांत कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला लोकांक, जनतेक कितें दिला, दॅट इज काउंटेड इन द पॅरामिटर. ते जर पॅरामिटर चॅक करत आज म्हाका खात्री आसा की मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाच्या नेतृत्वाखाली ह्या सरकारान भारतीय जनता पार्टीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतीत खंयच कमी पडू ना. ज्या ज्या जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय त्या त्या जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां दिल्लें आसा, मेळिल्लें आसा. केंद्र सरकारान पूर्णपणे डबल इंजिन गव्हर्मेंटाचो फायदो घेवन सगळो सपोर्ट आमच्या सरकाराक दिल्लो आसा आनी म्हणूनच हो येदो व्हडलो कॉरिडॉर हांगाचो जायत किंवा दाबोलेचो जायत, जी काम थंय नेटान चलिल्लें आसा आनी आज आमी हो कॉरिडॉर पूर्णत्वाक व्हरपाच्या मार्गार आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल ह्या सरकारान लोकांची कश्ट कमी करप. ब्रिज जातकीर वता आसतना सगळे म्हणटाले हांव कुठ्ठाळेचो ब्रिज बांदता आसतना सगळे रस्त्यार रावताले आनी बोवाळ मारताले. ब्रिज जालो मागीर सगळे म्हणपाले अरे कितें रे आमी अर्द वरा भितर पावता मरे पणजे. ही लोकांची मानसिकता आसता. लोकांक सदांच अशेंच आसता की त्रास काडपाक संवय नासतना रातयान पूल उबो करपाक जाय. जर जादूची कांडी आशिल्ली डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन जाल्यार म्हाका दिसता तो कांडी घोडोवन रातयान पूल तयार करता आशिल्लो. जे पयलींच्या काळांत घडटालें तें आयच्या काळांत घडना. आनी म्हणून परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे सप्टेंबर महिन्यात केन्ना तरी ह्या प्रोजेक्टाचे इनॉग्रेशन हे आमी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचो आशिर्वाद घेवन गडकरीजी हांकां सांगून ताची डेट डिसायड करतले. बट हांव एक सगळ्या पब्लिकाक सांगपाक सोदतां हाजें इनॉग्रेशन जातलें ताज्या पयलीं 2 दीस लोकां खातीर पूल उगडो दवरतले आमी. कित्या खातीर वयर वचून लोकांक भोंवून पळोवपाक, फोटोग्राफ्स घेवपाक, सगळ्यांनी अनुभवचो की कशा पद्दतीचो फ्लायओव्हर आसा. कित्याक एकदा ट्राफिक सुरू जालें काय पर्वरकारांक वयर वचून पळोवपाक मेळचें ना, म्हणजे क्रॉसूय करूंक मेळचें ना की उबय रावंक मेळचो ना. सुरू जावच्या पयलीं म्हणजे म्हाका दिसता रोहनूच सगळ्या जाणांक वेलकम पार्टी थंय दिवपाक शकता बिंग स्थानीक MLA. म्हणजे प्रायर टू डॅट हांव कित्याक म्हणजे मुद्दामून कारण आमकां हे येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच इज द 6th लेन फॉर फ्युचरिस्टीक म्हणजे फुडल्या 50 वर्सांक जे ट्राफीक वाडटलें ताचो विचार आमी आतां केला. हे सरकार फुडल्या 50 आनी 100 वर्सांचो विचार करता. अटल सेतू बांदता आसतना म्हाका खबर आहा, हांव GSIDC तेन्ना चेअरमॅन आशिल्लो. भाईक बऱ्याच जाणांनी म्हटलें की अटल सेतू तिसरो कित्याक बांदता काय म्हणून. अरे 2 पुलां आनी मदल्यान तिसरो पूल काडटात. आज आमकां अटल सेतूचें इम्पॉर्टन्स कळटा. एक दीस अटल सेतू जर बंद दवरशीत जाल्यार पर्वरकार मडगांवान पावचे म्हणजे त्या सायडींतल्यान क्रॉस करूंक पावचे ना, बांबोळे पावचे ना. ही परिस्थिती आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
आरजीपीत चालू आशिल्ल्या अंतर्गत वादाचो फटको तांच्या हेर कार्यकर्त्यांक बसतलो. 2017 सावन ते आतां मेरेन पक्ष घटमूट करपाक वावरिल्ल्या कार्यकर्त्यांचो आतां फुडार कितें असो प्रश्न पडला. रोखडेच 2027ची वेंचणूक जावपाची आसा. पक्षा भितर चलिल्ल्या कुफुसावाक लागून आतां येवपी वेंचणुकेक कोणाक तेंको दिवपाचो हे दरेका मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यां मुखार एक मोठें आव्हान आसा. 2017 वर्सा एनजीओ म्हणून काम करून 2022 पक्ष करून आमदार वेचून हाडलो. पूण विरेश बोरकार आणि मनोज परब हांचे मदीं 2 गट जाल्ल्यान अंतर्गत वादान पक्षाच्या मुखेल्याक आरजीपी सोडून वचपाचो निर्णय घेवचो पडलो. ताचे उपरांत पक्षाची फुडली वाटचाल 2027च्या विधानसभा वेंचणुके वटेन कोण आनी कशी व्हरतलो हाचेर सगळ्यांचे लक्ष आशिल्ले. खुबशा कार्यकर्त्यांनी आपले काम धंदे सोडून 2022 उपरांत 2027 आरजीपीक सत्तेर हाडपाचे सपन पळयिल्ले आनी त्या दिकेन ते वावुरताले. पूण अचानक जाल्ल्या ह्या वाद विवादाक लागून आता कार्यकर्त्यांचे कितें? एके वटेन मनोज परब पार्टींतल्यान अदृश्य जालो जाल्यार दुसरे वटेन आमदार विरेश बोरकारान फुडाकार घेवन गोंयभरच्या क्रांतिकार भुरग्यांक न्याय दिवपाक जाय आशिल्लो. पूण सध्या विरेश बोरकारूय आपल्या मतदारसंघापुरतो वावुरताना दिश्टी पडटा. तो आपलो राजकीय प्रवास घटमूट करपाक सोदता. पूण गोंयच्या दरेका मतदारसंघात काम करपी भुरग्यांनी येवपी वेंचणुकेक कोणाक तेंको दिवपाचो आनी तांच्या मतदारसंघात आरजीपी पक्ष वेंचणूक लढयतलो काय ना अशे साबार प्रश्न आतां उपरासल्यात. पहिल्या फावटी गोंयच्या इतिहासान गोंयचे बहुजन समाजातले युवक आणि मुख्य म्हणजे जे क्षत्रिय मराठा आणि ओबीसी हांचो मेळ अलॉंग विथ क्रिश्चियन्स असले 3 त्रिकोणाचे कॉम्बिनेशन खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी कडेन ना. UGDP, MGP, सेव्ह गोवा हे सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज किंवा काँग्रेस आणि भाजप सुद्धा जर पळयत जाल्यार इतलो स्ट्रॉंग यूथ फोर्स विदाउट मनी पावर, विदाउट पावर अँड पोजिशन कोणा कडेन नाशिल्लें, ती सामकी जादू आर्जीन भुरग्यांचेर घातिल्ली. तातूंत भितर एज्युकेटेड आणि अनएज्युकेटेड ह्या दोनूय पद्दतीचे लोक, युवक आणि युवती, जाणटी आणि भुरगीं पहिल्या धपक्यान 10% वोट शेअर घेवपी पक्ष तुमी. आज पक्षाची अशी वाताहत तुमी करता, अध्यक्ष ते सोडून वता, सेक्रेटरी आणि ट्रेजरर पक्षाचे कमी आणि एकाच व्यक्तीचे चड उलयता. आमदार आज आपल्या मतदारसंघापुरतो जर सीमीत उरला जाल्यार तो सिंबॉल, ती पार्टीच्या बद्दल कोणे कितें विचार केला हाच्या बद्दल सामके भिरांकूळ परिस्थिती आसा. आज खरें वायट दिसता हे जे आरजीचे रेव्होल्युशनरीज गांवोगावी पदरमोड करून सरकारा कडेन जेन्ना झगडपाक, कोणूय सरकार आसूं, काँग्रेस आसूं किंवा सरकारा विरोधात जेन्ना तुमी झगडटात, तुमचेर पोलीस केसीस असतात, तुमचेर दडपण येता, तुमचेर लोक तुमचेर कोत्र जाता, आपल्या सबंद रिलेटिव्ह लोक सरकार हाचे कडेन कोत्रसाण घेवन तुमी वेवस्थे खातीर झगडले, सत्याच्या मार्गान झगडले, प्रामाणीकपणे डेमोक्रेटीक झगडले आनी आज तुमकां आवय बापूय कोण ना. सो इदर ह्या लोकांक आज फक्त एकूच पर्याय उरता तो एक खंयची तरी ऑपोजिशन पार्टी जॉयन करपाची. पण त्या ऑपोजिशन पार्टीकूय आज ताक ना की असल्या तयार जाल्ल्या, मुशींतल्यान तयार जाल्ल्या, एक्सपिरियन्सान तयार जाल्ल्या भुरग्यांक, पॉलिटिकल बॅकग्रावंड नाशिल्ले हे भुरगे, सामान्य कुटुंबातले, गरीब मिडल क्लास फॅमिलीतले, शिक्षीत आणि अशिक्षीत दोनूय, त्या भुरग्यांक ते एब्झॉर्ब करपाकूय ते कमी पडटात आणि ताका डायरेक्ट करपाक हे लिडरूय कमी पडले. मनोज परबाचो गट आसूं वा विरेशाचो, कोणे तरी फुडाकार घेवन गोंयभरच्या क्रांतिकारांक दिशा दाखोवपाची गरज आशिल्ली. पूण सोशल मिडियाचेर एकमेकांचेर जाल्ले आरोप प्रत्यारोप पळयले जाल्यार अशें दिसता पार्टीच्या वयल्या पदाधिकाऱ्यांनी गोंयच्या तळागाळांतल्या भुरग्यांचो आपल्या फायद्या खातीर वापर केला काय कितें असो सध्या प्रश्न पडला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यात सध्या उटंगराचो पावस पडटा. फाटल्या 24 वरांत सांखळे मालात सगळ्यात चड 91.6 मिलीमीटर जाल्यार वाळपय 85 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. हवामान खात्यान फुडले 5 दीस म्हळ्यार 5 ते 9 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. मजगतीं 5 ते 6 जुलय मेरेन वाऱ्याचो वेग 50 ते 60 किलोमीटर आसतलो जाल्यार 7 ते 9 जुलय मेरेन वाऱ्याचो वेग 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो आनी 10 ते 11 जुलय मेरेन मध्यम गतीन पावस पडटलो. नागरिकांक सादूर रावपाचो सल्लो दिला.
सिकेरी आग्वादच्या हेलिपॅड वाठारात कळंगूट पोलिसांनी छापो घालून सुमार 1 लाखांचो 1.60 किलो गांजो जप्त केलो. या प्रकरणात उत्तर प्रदेशातल्या 25 वर्षाच्या राहुल खान या तरणाट्याक अटक केली. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. हिमालयाच्या मांडयेर गोंयकारांच्या काळजाक पीळ घालपी यादी आसात. लेह लडाखात भेट दिवपी गोंयच्या प्रवाशांक आपल्याच मूळ राज्यांतल्यान आयिल्ल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्याक मेळपाचो प्रेरणादायक अणभव मेळ्ळो. IAS अधिकारी संजीत रॉड्रिगेसान प्रवाशांकडेन प्रामाणीक आनी उक्ते संवाद साधलो. हॉल ऑफ फेम संग्रहालयातले वातावरण कारगिल युद्धांतल्या संघर्शातल्या शौर्याच्या कथांनी भरिल्ले. भारतीय सैनिकांनी केल्ल्या बलिदानांची वीरगाथा आयकतना गोंयच्या लोकांच्या दोळ्यांनी दुकां आयली. वर्ष जालें चिंततालो की अमरनाथ यात्रा करपाक म्हाका मेळटली काय ना म्हूण, पूण आज असो योगायोग येयलो आनीक म्हाजे मित्र सोयरू कोमरपंत यांच्या प्रेरणेन म्हाका आज अमरनाथ यात्रा करपाचो योग येयलो. त्याच बरोबर वयरभर वयता आमकां कारगिलाक कच्ची स्मारक आहा ताका भेट दिवपाचोय बी योग येयलो. जे 1999 जे मे टू जुलय अशे 2 म्हयने कारगिल युद्ध जालें आनी त्या युद्धाक आमच्या जवानांनी आपले बलिदान दिले, आपले सर्वस्व अर्पण केले. ते 545 जवानांचे शहीद जाल्ले जवानांचे स्मारकाक आमी भेट दिवपाक मेळ्ळी आनी ती ज्योत अजूनय थंय तेवत आसा, अजून ती पेट्टा आनी अशी जाग्यार तांकां मानवंदना करपाची आमकां आज संदी मेळ्ळी आसा. जय हिंद. आमच्या बरोबर 24 जाणांचो गुरू, आमच्या गुरूच्या मार्गदर्शनान आमी कारगिल वॉर मेमोरियल पळोवपाक आमकां संदी मेळटली. 1999 कारगिल युद्ध जेन्ना जाल्लें तेन्ना पूर्ण देश, गोंयकार जावं, केरला जावं, UP जावं किंवा काश्मीर जावं, एका जुटान आमी प्रार्थना केल्ली आनी जेन्ना आमी जैत मेळयली तेन्ना आमचो एक देशभक्ती जागलेली पळय, ती संदी आमकां त्या संदीक लागून आयज हे कारगिल वॉर मेमोरियल आमकां लागून केल्लें आसा. हांगासर 545 हुतात्मा स्मारक आसा. तांकां जेन्ना पळयता तेन्ना एक काळजान एक देशभक्तीचें प्रेम भरोन येता आनी तेंच्या फॅमिलीक लागून आनी तेंच्या सगळ्या परिवाराक लागून आनी आमच्या भारतीय परिवाराक लागून एक वेगळीच देशभक्तीची निर्माण जाता. त्या सगळ्या सैनिकांक म्हाजो प्रणाम. जय हिंद, जय जवान. I was very fortunate that I got an opportunity to visit Hall of Fame in Leh, and when I entered there was an ex-serviceman जेणे म्हाका तांचे कारगिल वॉर, गालवान वॉरांचे जे हिस्ट्री आसा ते नरेट करून आमकां सांगले आनी जेन्ना ते सांगताले अक्षरशः त्यांच्या आवाजांनी इतको देर वॉज सो मच ऑफ पेन इन हिज वॉइस बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द सर्वायवर इन दोज वॉर दॅट ही वॉज देर. सो ताणें ज्या भशेन आमकां हिस्ट्री सांगली, आय लिटरली हॅड गूज बम्स ऑन माय हँड अँड अक्षरशः दोळ्याच्यान सुद्दां दुखां येवपाक लागली. इंडियन सोल्जर्सांक पाकिस्तान आनी चायनाच्या सोल्जरांक जशे तरेन मारून उडयले तांकां वीर मरण आयले. आमचे सोल्जरान तशेंच तेंच्या सोल्जरान आमचे जर 20 मारले तर आमच्या सोल्जरान तेंचे 50 सोल्जर्स मारून उडयले. सो हे सगळे पळोवन हांव आमच्या तरणाट्यांक अपील करूंक सोदता, तेंचे भितर देशप्रेम जागोवंक सोदता. इफ यू गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी, डू विजीट हॉल ऑफ फेम इन ले. हांव तांकां नमन करता की तांचे लागून आमी सुशेगाद आमच्या घरान न्हिदता. दे रियली वर्क हार्ड आनी आमी सुशेगाद न्हिदून आसता. सो तांचे खातीर म्हाजे भितर तरी खूब देशप्रेम आसा. सो हांव आमच्या तरणाट्यांक सुद्दां अपील करता की तुमी बी हे देशप्रेम जागृत दवरपाचें. ह्या देशा भितर असलो लेह लडाख हो उंच पर्वतामय डोंगर जाचेर बर्फाचे चादर पसरला आणि ह्याच चादराचेर ह्याच पर्वताचो संरक्षण, ह्या देशाचे संरक्षण करपी आमच्या देशाचे सैनिक
जे सैनीक रात दीस मेळोन ह्या देशाचें बर्फ पडटा मायनस 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 अशा परिस्थितीन ते संरक्षण करतात आनी खंय तरी परकी देश आमच्या देशाची जमीन हडप करपाक वयता अशा वेळार आमच्या देशान युद्ध जाता आनी युद्ध हे कारगिल आसता प्रत्यक्ष युद्धाचो संघर्ष प्रत्यक्ष युद्ध कशें लढले गेले आनी आपल्या सैनिकांनी आपल्या सोल्जरांनी ह्या देशा खातीर मान ताठ उरची आपलो जागो सदांच ताठ उरचो ह्या खातीर आपले प्राण कशे ह्या देशा खातीर दिले हें सांगतना आनीक जे लोक आयकताले त्या लोकांच्या दोळ्यांतल्यान अक्षरशः अश्रू येताले दुख येताली देशांत खंय आमी जर आसत जाल्यार आमकां कसलीच भंय ना कारण देशाच्यो सगळ्यो सीमा ह्यो खंय तरी हे सैनीक आमचे संरक्षण करतात गोंयच्या नागरिकांय भितर जावचो गोंयचो नागरिकय ह्या सैन्या भितर वयचो आपल्या देशाचें संरक्षण करचें ह्या घोशणांनी ताजोय उर स्वाभिमानान उंच जावचो अशेंच खंय तरी दिसता आमकांय दिसलें भारत माता की जय वंदे मातरम ह्या राष्ट्रा खातीर कितें तरी करपाची एक ज्वालन अशी प्रेरणा ह्या संघर्शांतल्यान ह्या संग्रहालयांतल्यान ह्या तिरंगा झेंडांतल्यान आमकां मेळ्ळी गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो